कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। Why Nilesh Chari has been booked and indicated? They are all parties against campaign करताना पळय विका तेका सपोर्ट केला म्हणून हे टार्गेट म्हाका बांधलेले घर असे मोडपाचे काही कायदे हा फाल्यां सकाळी ऍडमिनिस्ट्रेशनाक शिक्षा कोण दितलो कायदो सगळ्यांक कायदो एकल्याकूच लागना कायदो सगळ्यांक लागता। फॅमिलीक एश्युरन्स दिले 6 महिन्या पयलीं की कोणाचेच घर मोडूंक दिवचो ना म्हणून पूण फोटिंगपणां सगळी सीएम सगळे मिनिस्टर सगळे एकाच माळ्याचे मणी। कित्याक डेमोलेशन काडपाचें कारण कितें? ग्राउंड प्लस वन बांदला म्हणून परमिशन वगैरे नासली कितें? कडेच ना हांगासर सगळ्यांनीच तशी बांदलेली आसा आमी पंचायती विचारून बांदले बांदून बीन मागीर आमकां इलिगल म्हणून नोटीस मेडिशन फक्त तुमचेंच घर इलिगल म्हणून सांगलां? हय बाकीची पंचायती डेमोलेशन कोणें काडलें? अशी ग्राहक तिणें कंप्लेंट दिली नेबरान कंप्लेन दिल्ली कितें म्हणून? इलिगल घर बांदला म्हणून। ओके तिचे स्वताचें अलॉटमेंट इलिगल आसा। म्हाका एकूच विचारूंक जाय फॉर द लोकल ऑथॉरिटीज ओके नो डावट हायकोर्टाची ऑर्डर आसा करेक्ट सो आय एम नॉट एगेन्स्ट हायकोर्ट ऑर्डर बिकॉज कितें इलिगल आहा तें इलिगल पूण एकूच निलेश चारी इलिगल केला हांगा उरलेले सगळ्यांचे सारकें आहा लिगल आहा आनी वाय निलेश चारी हॅज बीन बुक्ड एंड इंडिकेटेड ताका हें विंडिकेशन केलां कित्याक आतां आज पळय हो बंगलो पळय ग्राउंड प्लस 2 ओके आतां हेजे फुडें आनी ग्राउंड प्लस 2 हांगा आहा आतां हो 20 पॉयंट प्रोग्राम 100 स्क्वेअर मिटर्स करेक्ट एंड दीस वॉज डन 30-40 इयर्स बॅक सो आतां फॅमिली वाडटात लोकांच्यो हां तांकां मातसो जागो सुबेज जाय सो गव्हर्मेंटाक हें घेवन येवंक जायना रेगुलरायज करपाक कितें इलिगल केलां तें आनी तांकां मातशें FIR सुबेज दिवपाक कित्याक फॅमिली वाडटा तशें हें वाडटा न्ही सोल्युशन एरवी प्रॉब्लम एज अ सोल्युशन म्हणटा MLAन आनी लोकल ऑथॉरिटीज कोण आहा सरपंच ताच्यानी एक कितें रेजोल्युशन घेवन करूंक जाता न्ही तो कांय जायना म्हूण ना पूण एकल्याकूच तुमी हें करतात आनी ताका कितें केलां तुमी आज निलेश चारी दुसऱ्यांचेर हेचेर ना सगळ्यांचेर येतलें मागीर रोल कितें MLAचो रोल कितें हातून सरपंचाचो रोल कितें आनी शेजाऱ्यांकूय विचारता हे सगळे शेजारी पळयतात ते फाल्यां तांचेर आयलें मागीर ते कितें कोणाशी धांवतले कोणाच्या पांय पडटले तो कायदो सगळ्यांक तो कायदो एकल्याकूच लागना कायदो सगळ्यांक लागता म्हूण हें करचे आदीं तांच्यांनी चिंतूंक जाय आसलें की बाबा इतलो लोक आतां एफेक्ट जाला हांगा आनी आमी कितें तरी सोल्युशन काडया।